बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवेही आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज 3 मुखेल घडण्यो आमी समोर ओंपता. पवित्र मिसाचे बेटेची स्थापने, याज्ञिकपणाची स्थापने आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय, तुमी एकामेकाचे पांय धुवूंक जाय. आमी आमच्या जिविताचो अर्थ सोदून काडटलीं जाल्यार दुसऱ्याचे सेवेक आमी आयती आसूंक गरज. जो मनीस आपणाकूच खाली करता तो दुसऱ्या पासत जियेता. एकामेकाचे पांय धुवप म्हणजे एकामेकाचे सेवेक राजी जावप. मनशा कुलाक जेन्ना आमी सेवा दिता तेन्ना देवाची सेवा आमी करूंक पावता. जेन्ना आमी दुसऱ्याचे सेवेक आमचें जिवीत अर्पिता तेन्ना आमचें जिवीत अर्थाभरीत आमी जिवूंक पावता. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना सेवेचें मन मोगाचे दोळ्याचे कोन्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्याचे सेवेक आयती आसूंक आमकां कृपा मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो आनी अदीक करून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो शिकोण संपर्क साधना उजार करून हे मिसाची भेटेक वांटो घेतात ती तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक आमंत्रण. आयज आमी पवित्र त्रिदीन सुरू करता. हे 3 दीस जेजूचे सोडवणेच्या गुटांचेर आमी नियाळ करतल्या. कशे भाशेन जेजून आपलें रगत वारोवन खुर्सार मरून आनी आमकां सोडवण फावो केली हाचेर आमी नियाळटल्या. आमकां पातक्या पासत ताणें मोग करून ही घडणी घडून हाडली. भाव भयणीनो, आयज ह्या 3 गुटांचेर आमी आयज ह्या 3 दिसान पवित्र दिन उगडास करता तेन्ना 3 गुटांचेर आयज आमी उगडास नियाळ करता. ती म्हळ्यार मिसाची भेट, याज्ञिकपणाची संस्कारणी आनी मोगा सेवेची आज्ञा. हे आमी आयज उगडास करता. करीत भाशेन आमी सगल्या भावा भयणां पासत मागुया जी कोण हांगासर ना तांचो आमी उगडास करता. तेच बरोबर याज्ञिकांचो आमी उगडास करता आनी आमचे मदें मोग सेवा आसूंक आमी मागता. पूण कांय फावटी आमी हे भाशेन करूंक ना देखून देवाचे आनी एकामेकाचे आमी भोगसणे मागता. हे म्हज्या उगडासाक करात. सुम्या जेजू, तुज्या कालवाराचो योद समोरूंक तुवें आमच्या मिसाची भेट सापली. पूण सोबार पावट मिसा भेटे वरवीं आमकां जी कृपा मेळटा ती घेवंक आमी चुकल्या. कांय पावट पेसार मायेन बरोवन कायदो म्हूण आमी मिसा भेटेंत वांटो घेतला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर, म्हज्या कालसा सारकें हांव तांकां याज्ञीक करतलो. क्रिस्ता जेजू, याज्ञीक जावन आसात आमच्या भावार्थाचे राखणदार आनी परगटणार. जायते पावट याज्ञिकाक आमी समजून घेवंक विसरल्यात. याज्ञिकाचेर आनी तांच्या वावराचेर आमी जायत्यो खबऱ्यो केल्यात, तांचेर आड उलयल्यात आनी हे वरवीं आमी ताचें नांव विबाडलां. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकर, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. सुम्या जेजू, तुवें आमचो मोग केला तसो आमी आमचे सेवेंतल्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक ना. सेवेचें मन आपूण सेवा दिवचे सुवातेर सेवा घेवंक आमी भोंवल्या. जसो तुजो मोग
आमी अनुभवला तो आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक आमी वांटूंक ना. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. आनी सोप दिला देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. हे वेळार देवाची तुस्त करून सगळीं आमी महिमा देवाक गावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आप कुशीन मोरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ती राती तुजे एकल्याच पुतान आपलो शीम मेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हडत्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसाक जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो.
आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटूंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात ते पोरमोणे बागाक घेवचो. जोण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. त्या म्हयन्याचे 14 तारखेपर्यंत तें जानवर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनवराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रोगोट घेवन ज्या घरांनी तें जनवराचें मांस खावचें आसा ते घराच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेकटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण कोत्तोल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलो आनी सगल्या माळगोड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशें मनजातीक. आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव कास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हे रोगोत जातोलें एक खुणा. आनी तें रोगोट दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी सोंबोरतल्यावन सोंतीचे सोंस्तीक. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. जबाब. ही काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव तुका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तांच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्या सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सोगले ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता.
बागेवन पावलून कोरीतकाराक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, सोम्या कडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांव तुमकां दितां. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ती राती ताणें उडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोरपीची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तितले पावटी पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उडो खातात आनी हे पात्रांतलें पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यंत ताचें मरण तुमी परगट करात. देवाचें उतर हें उद्गार. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Survispo तुमचे सोवे आसूं. Suava pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. पास्कांचे परबी आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपुर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितोड नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं?
तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात, आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत जायते समारंभ जाता, जावं आमचे बर्थडे, जावं खोमियाव, जावं आमचो क्रिस्म काजाराचो समारंभ. आनी असल्या समारंभा बाबतीन आमी जेवण करता, आनी ह्या जेवणाक आमी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक, घरच्यांक, शेजाऱ्यांक, इश्ट मित्रांक आपयता. आनी ह्या जेवणाक आमी आपयता तांकां, कित्याक तांच्या लागीं जेवण ना म्हूण न्हय, पूण ह्या जेवणा वरवीं आमचो समारंभ करता तो व्हडता बरीत जाता, आमची इश्टागत वाडटा, आनी एकामेका सवें हें भावपण, हो मोग वाडत वता. म्हणटच हो जेवण हें जेवण जावन जाता एक आमकां सोयेग एकठांय येवन ह्या जेवणांतल्यान आमचो एकवट मोग थिरावंक. जिदेवांच्याय घराब्यांनी असलें जेवण करताले. आमी जाणा बाबडीनो, इस्रायल पोरजा इजिप्तकारांच्या गुलामपणान आसली, फारोवाच्या गुलामपणांत आसली. आनी हे पोरजेक सोडोवपाक देव मोइजेसाक विंचून काडटा. मोइजेसाक विंचून काडून ताका फारोवाशी धाडटा, पूण फाराव कसोच सोडिना. जायत्यो खुणां विजमितां करून मोइजेस ताचे फुड्यान दवरता, पूण तो कसोच कान हालयना. शेवटी देव मोइजेसाक म्हणटा, इस्रायल पुरजेक सांग तांणी एक मेंढरो मारूंक, ताचें रोगोत तांच्या दारांचेर, तांच्या घराच्या दारांचेर लावंक. हें आमी पयल्या वाचपान आयज आयकलां. आनी ते रातीक म्हणटा हांव दुताक धाडटलो, आनी हो दूत इस्रायलाच्या घरांनी भितर सरचो ना, पूण इजिप्तकारांच्या घरांनी भितर सरून तांच्या पयल्या मालगोड्याक जिवेशी मारतलो. आनी ही घडणी दाखोवंक इस्रायलाच्या लोकांक सोडोवंक हो मेंढराचें रगत तांच्या दारार लावन आनी इजिप्तकारांक मारून एके भाशेन आख्खे पोरजेक सोडवण दिवंक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना ही पोरजा दुसऱ्या वाटेन वता. आनी हें उगडास करून बाबडीनो, देव एक जेवण थारावंक मागता, आनी तें पास्काचें जेवण. कशे भाशेन तें जेवण करचें, कशे भाशेन ती डिटेल आयच्या वाचपान आमकां मेळटा. आनी ह्या जेवणाक किरीत एक जातालें. दुबावना मेंढरो ती मारताली, ताका भाजताली, दे वूड रोस्ट हिम, आनी उबी रावन जेवप, कित्याक तांणी केन्नाय तरी वचूंक पडटलें अशें म्हणून हें ती मानताली. आनी हें जेवण करूंक मागता तेन्ना देव एक किरीत खुणां, एक किरीत घडणी तुवें जेवणार जाताली. आनी ती म्हणल्यार घराब्यान जो कोण ल्हान भुरगो आसलो तो वडिलां लागीं विचारतालो, देवान कितें आमचें पसत केलां, सर्वेस्परान कितें आमचें पसत केलां. आनी वडील आसलो पळय तो आख्खी सोडवणीचो हो गूट आसलो, तो सोडवणीचो इतिहास एके भाशेन आसलो, तो उगडास करून आख्ख्या घराब्याक सांगतालो. हें त्या रात जेवणार जातालें. आनी हें जनरेशन्स टू जनरेशन्स एका कुळांतल्यान दुसऱ्या कुळांतल्यान सांगीत ती वेताली. बाबडीनो, हें जेवण जिदेवांच्या घराब्यांनी जातालें जाल्यार जेजू हेंच जेवण घेवन आपल्या आपोस्लांक करता. पास्काचें जेवण. दुबाव वेळ जुवांव जो आपोस्ल तांचे मदें ल्हान आसलो जायत, ताणें
जेजू लागीं विचारलें जायत आनी जेजू जिदेव कसो सगलें जे वडील सांगतालो तो सांगलें जायत. पूण जेजून बाबडीनो ह्याच जेवणाक नवो ओर्त दिलो आनी हो नवो ओर्त म्हणल्यार हें जेवण बेश्टें न्हय. दॅट मील बिकेम द मील ऑफ डिलिव्हरन्स. सोडवणेचें हें जेवण जालें. सोडवणेच्या जेवणांत जेजून आपल्या कुडी रोगतान हें जेवण तांकां वांटलें. म्हणटच ह्या जेवणाक बाबडीनो जेजून उंडो घेतलो आनी आपली कूड करून दिली आनी रोगतान भरलेली सोऱ्यान भरलेली कास घेवन आपल्या रोगताची म्हणून ताणें तांकां दिली. आनी अशें करूंक ताणें शिसांक हुकूम दिलो, हें तुमी करात, संवसार सोरोपर्यंत हें सांगात. हे भाशेन ताणें तांकां सांगलें. बाबडीनो युकरिस्ट आमी म्हणटा म्हणल्यार थँक्स गिवींग. आनी हो उगडास एके भाशेन दवरूंक ताणें मागलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भायलो बेश्टो पोको उगडास न्हय, पूण ताजो उगडास, जिवो उगडास, अखंड उगडास जेजूचो ताणें जेजून तांकां दाखोवन दिलें. आनी जेन्ना तो कुर्सार मोता जाल्यार हे उगडास ताणें आमकां करून बावडीनो दाखोवन दवरलें. आयज आदल्या कोरांत आनी नव्या कोरांत आमकां ही सैरीगत मेळटा ह्या दोनूय जेवणांत. पयले सुवातेर आदल्या कोरांत मेंढरो कुणा जाता, नव्या कोरांत जेजू हो मेंढरो. आदल्या कोरांत पोरजा पास्क समोरमूंग मेंढराचें मांस खाता. नव्या कोरांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेता. आदल्या कोरांत मेंढराच्या रोगता वरवीं इस्रायल पोरचेक सोडवण मेळटा. नव्या कोरांत जेजूच्या खूद रोगता वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. आदल्या कोरांत बावडीनो इजिप्तकारांक गुलामपणांतली तो सोडयता, आमकां जेजू आपल्या रोगतान सोडयता. म्हणटच हें जेवण हाका नवो ओर्त दिता आनी जेजू हें जेवण करूंक मागता. दुसरे सुवातेर याज्ञीकपणाची संस्कारणी जेजू घडटा. हें म्हज्या उगडासाक करात. पवित्र मिसाची भेट घडटा आनी याज्ञीकपणाची स्थापणी करता. भाव भयणीनो, आमी सुरवातेक आयज गायन गायलां, मनशा खातीर मनशा मदलो देवान विचून काडलेलो. मनशा खातीर मनशा मदलो म्हणटच एक याज्ञीक वस्तूक्त म्हणून दाखयता. तो बडवो न्हय. म्हणटच एका याज्ञीकाचें जिवीत ताका गूण आनी अवगूण आसा. आनी तरी आसतना हो याज्ञीक संस्कारलोलो. मातयेचें आयदन कशें खरें, पूण तरी आसतना देवाचे कृपेन मागलोलो. मातयेचें आयदन आमी जाणा तें केन्नाय पडून फुटूं येता. याज्ञीकाची असक्ताय असलीच. पूण तरी आसतना देव ह्या मातयेच्या आयदनान कुरपा घालता, याज्ञीकाक मागता. बावडीनो, याज्ञीकाचें काम म्हणल्यार एक मोदेस्ती कसो. देवा नांवान आमचे मुखार, आमच्या नांवान देवा मुखार देवाचे आशिर्वाद पोरजेचेर मागूंक, पोरजेचे आवडे मागणे कुशियो देवाक उबारूंक. म्हणटच एक याज्ञीक जावन आसा देवा मुखार एक मोदेस्ती. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता जायतीं जाणां हो जायते वोकेशन आमची आपोवणी उणी जाता. कित्याक लागून काय, थोडे फावटी घराब्यांनी आमी याज्ञीकाचेर वायट उलयता, थोडे फावटी याज्ञीकाचो वावर मानून घेना आनी तेन्ना दुसऱ्यांक स्फूर्ती इन्स्पिरेशन जायना याज्ञीक जावं. पूण जायत्या घराब्यांनी जाता. खेरीत भाशेन आमी याज्ञीक जाल्यार आमच्या फामिली पासत, आमच्या आवय बापाय पासत, भावा भयणां पासत. वसक्त कशी आसतना आमकांय आवय बापूय आसा, भाव भयण आसा. म्हणटच ही फामील कांय फावटी सांगात आपल्या पाद्री भावाक, पाद्री पुताक दिता. तेच बरोबर जायतो लोक आमचे पासत मागता. आयज खेरीत भाशेन हांव सगल्या पासत दिनवासता.
म्हजे खातीरूय जायतीं जाणां मागतात, हांव जाणा. सगल्या खातीर सगल्यांक हांव दिनवासतां, कित्याक तुमच्या मागण्याक लागून आमचें पाद्रीपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जाय तें सोंपें जाता. तेच बरोबर भाव भयणीनो, आमी मागूंक गरज आमच्या सेमिनारीन शिकतल्या भुरग्यांक आसत, थंय आकारणी करतल्या गुरू मिस्त्रींक आसत, कित्याक तांचे वरवीं हे यादनीक आमकां आमच्या फिरगोचांनी फावो जाता. म्हणटच आयज ही यादनिकी संस्कारनी जेजू घडटा जाल्यार हेंच करूंक आमच्या लागीं मागता. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जेजून प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. आनी प्रिती मोगाची आज्ञा दिल्या तेन्ना ताणें आपोस्टलांचे पांय धुले. पांय धुवप एका चाकराचें काम आसलें, खालतिकायेचें काम. आनी पांय धुवन ताणें म्हटलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हटल्यार तेच भाशेन ताणें म्हटलें हांवें गुरू जावन मिस्त्री जावन तुमचो हें केलां जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. बाबडीनो, आमी जिदेवांची फामील पळयली, जेजूच्या बरोबर ताचो कुटुंब एके भाशेन पळयलो. आमचे फामिलीन आमी कितें करूंक गरज? दुसऱ्या वाचपान आयच्या भाग्यवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन त्या लोकांचो उगडास करता. त्या काळार बाबडीनो जेजू मरून गेल्या उपरांत तेन्ना इगोर्जो नासल्यो. क्रिस्ती जिवीत घोराब्यांनी अशी एकठांय जावन घरांनी ती जियेताली. आनी कितें घडटालें? कांय पावटी हांगासरलो कोरिंतांतलो लोक एका घरांत ती समारंभ जाता तेन्ना तांचेर एके भाशेन पेज येतालो. सगल्यांक जेवण कशें दितलें हांव. हें जेवण जातूच वडील आसा तो उंडो सोरो घेवन एके भाशेन भेटोवन मिसाची भेट ती भेटयताली. पूण घडटालें अशें कितें की गिरेस्त आसली ती बरें जेवण हाडटाली आनी गरीब आसा तांकां किकोंत करताली. हाका लागून भाग्यन पावलो रोमकारांक बरोवन कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, हें तुमी करता तें सारकें ना. तुमी तर एकठांय येता असलो अंतर आसूंक फावना. गरीब गिरेस्त असलें अंतर दुसऱ्यांक वयर धरून थोड्यांक सकला उडोवप हें सारकें ना. हें जेजून घडलेल्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक सबना. म्हणटच आमकां बाबडीनो आमच्या गोरब्यांक जेजू पांय धुवंक लायता तेन्ना सगल्यांक एका सारकी मानून घेवंक तो मागता. बरोबर एकामेकाचे पांय धुवप म्हणल्यार खालतिकायेन एकामेकाक आसा तशी मानून घेवप. दुसऱ्यांचे कसलेय चुकी पर्यंत आसा जाल्यार त्यो वयल्या वयर पडप, ओवरलूक आमी म्हणटा, आनी घडटा जाल्यार आमचो आदार आमी दिवंक. बाबडीनो, हें आयज आमचे लागीं जेजू करूंक मागता. पांय धुवप म्हज्यान कशें दुसऱ्याचे पांय धुवंक जाता. जायत घडी कोण गिन्यानान उणो, म्हजी सुचना ताका दिवं येता. जायत घडी कोणाच्यान आंगलुटेन हात पांयांनी आदार करूंक जायना, म्हज्यान ताका आदार दिवंक येता. हे भाशेन कशेय भाशेन दुसऱ्याचे पांय धुवप म्हणल्यार दुसऱ्यांक पावप. देवान म्हाका जीब दिल्या जाल्यार उतरांनी दुसऱ्याची वाखाणणी करूंक, कान दिल्या जाल्यार दुसऱ्यांच्यो किवच्यो आयकूंक, हात दिल्या जाल्यार दुसऱ्याचो भार ल्हव करूंक, आनी हे भाशेन दुसऱ्याचे पांय धुवंक. हाजे तिनूय घडण्यो मनान धरुया आनी खेरीत भाशेन यादनिका पासत मागतना आमचेय मदीं सेवा मोग वाडोवंक मागुया आनी मिसाचे भेटेचो उदीक मोग करून आनी घडटा तेन्ना आमकां हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आनी जेजूकूच लागीं सरूंक आमी वावरुया. अशें जावं. दुसऱ्याचे सेवेक आयती रावून देव आमच्यांत आनी मनशा कुळांत जियेता म्हूण आमी दाखोड करता. दुसऱ्यांची सेवा करून देवाची सेवा आमी करूंक पावता. भावार्थान आमकां सेवेचें काळीज आनी मोन दी म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी
पोजेची सेवा करतना क्रिस्ती सेवेचें मन पोजे मोदें रोजून हाडूंक मागतना तांकां देवाच्या मोल्यांत व्हरूंक कुडी ओतम्याची भलायकी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणा सेवेचें मन आपणान पोजेच्या उदरगती पासत वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी जण एकल्यान मोगाचे कोन्या उद्देशी एकामेकाची सेवा करूंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे रूपकार दोयेच्या कोन्यांतल्यान जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. 2 दिसा मिसाच्या बेटेच्या वतेपणा वळखून घेवंक शिताबेन वांटो घेवन आनी कुरपेन वाडून एकवटाचो शांतीचो आनी बरेपणाचो समाज बांदून हाडूंक आमचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जायतीं जाणां कोरोना व्हायरस हाका लागून सोंसतात. जायतीं जाणां तांची सेवा करून इलाज दिवंक वावुरतात. तांचो सगळ्यांचो उगडास करून तांकां बापाची कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. प्रार्थुया. दोनया देवा, तुजे रुचपात येवन कांय आमच्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तुजे कुशे पोरमणे आमच्या गरजांक तूं पाव आनी तुज्या बोडान सेवेचे मनीस जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणी भशेन तुमचें बलिदान सोडविता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मालकान मोडवे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो येवन आमी समोर उमतां तितलेय पावटी आमचे सोडवणीचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणीच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Sorvispo तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काहळसो उपहारूया आमी दी सोर्वेस्पोराताय उबारता Sorvisporak आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यान सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणांक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवूंक आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबाराचो सोर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान मुत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय मुत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसुतवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत फातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात दुसरो उदगार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकासेतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमी चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची मागी सांगाती बागेन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन बाबा भयणीनो
आयज याज्ञिकपणाचे स्थापनेचो दीस म्हणटोच जायत्या जाणांक आमकां याज्ञिकाची वळख आसतलीच. कांय पावटी कांय याज्ञिकांनी आमकां पवित्र संस्कार दिला, हो बावतिझम दिला, क्रिज्म दिला, बिस साहेबान जायत कोमयाव आमकां दिला. कोण आमचे इश्ट आसा, थोडे जाण आसा जायत संवसारान, थोडे मरून गेला. आयज तांचे पासत तांचो उगडास करून आमी मागुया. आनी तेच बरोबर आमचे मदें मोग मोयपास सेवेचें मौन दवरल्याक आमकां जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची प्रार्थना भोगस, आनी आमकां ताळेर पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक तुजी प्रभुय महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी, होच तो जेजू आपणाकूच मोडून आमचे सेवे पासत आमचो मोग करून दुसऱ्यांक वांटून दिलो. होच जेजू हीच देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयली आमी सुभागी.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार तांतलें तुमी पियेतात तितलेय पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात म्हणटा तुमी. प्रार्थया. भोव मोगळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उरची कुणा कशी आपली कूड आनी रगत शिसांक दिवन त्या आत्मीक कणाच्या बोळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे बोस पवित्र राती आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बोळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेंत दिसान दीस अदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भावा भयणीची चाकरी ही सांजेच्या समारंभाचो तोखता तसलो फळ जावं म्हूण मागता. क्रिस्तां आमच्या समया वरवीं. बाबा भयणीनो, फाल्यां निमाणो शुक्रार इगोजमात आमकां सांगता ते भाशेन आमी जिनवार करूंक त्याग करूंक उपास करूंक मागता. म्हणटच हो त्याग जेजू पासत आमी मोगान करुया आनी किरीत भाशेन जेजूच्या कश्टांचेर फाल्यां आमी नियाळटाव तेन्ना आमचेय कश्ट जेजूच्या कश्टांनी मिसळ करून आमच्याय कश्टांक जेजूच्या कश्टां वरवीं ओर्त सोदूंक वावरुया. हें जावं दी आमकां फाल्यांच्या दिसा घडटा ते भाशेन तेर्स करून व्यसाग्र करून आमच्या घरांनी आमी हो दीस सादचो आनी सांच्या लागीं घडटात आनी अशेंच संपर्क साधना उजार करून मास मिडिया आमच्या घरांनी हें लायव्ह स्ट्रिमींग जाता वो रेकॉर्डेड हें मीस जाता ती तातूंत वांटो घेवंक आमी मागता. म्हणटच भावार्थान ह्यो समारंभ ह्या दिसांनी करून जेजूच्या कश्टांनी फाल्यां आमी वांटो घेवंक वावुरचें.